पयले वाचपान आमकां सांगलां जेजू विशयी तो देवाचो पूत आनी तो आमचे सारकेलो जावन ताणेन आमकां आपल्या जिवितान घोटाय दिल्ली आसा. जो वावर तो कोत्ता तोच वावर तो आमचे सगळें कोत्तलो, जरी तर आमी ताका आमचें जिवीत पूर्णपणे दीत जाल्यार. आतां आमचे मदत आसा तो, आमचे भितर जियेता तो, पूण ते भाशेन आमी तो आसा म्हणून जियेता ना. खूब फावटी तो भायरूच आसा म्हणून अशे भाशेन जियेता. तर आमी तर ताका आजीर जाल्या जाल्यार तो आमचें सगळें आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान आपलो कार्य फुडें व्हरतलो. आनी हे भाशेन खूब लोक म्हणून तूं दुयेंत आसा, कुडीचे म्हणून तूं दुयेंसां आसात, मनाची, आत्म्याची, भावनाची, संबंदाची. ही पातकां जीं आसा ती ताच्यान काडूंक जाता. त्यो ताळण्यो आसा, त्यो सोयो आसा, त्यो सगळ्यो ताच्यान काडूंक जाता. पूण आमी ताका विनंती करूंक जाय. आमी जाणो जावंक जाय हें पातक आमचे मदें आसा म्हणून सायबा म्हाका निबार म्हणलें की रोखडोच तो आमकां सुटयता. पूण त्या भाशेन आतां पोत्तून आमी जिवंक फावना. ताका लागून जशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत आपल्या बापाय बरोबर सकाळीं आनी राती सारलें आयज आमी पळयलां, ते भाशेन आमी सारूंक जाय. आनी बाप मागीर जेजू सगळें आसा आनी जेजू आमचें सगळें आसा. तो ताका सांगतलो आमचें सगळें ताणें कितें करूंक जाय पळय तें, आनी जेजू आमकां विनंती करतलो आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी करूंक जाय. आतां खूब सांत भक्तांनी तशेंच आपलें जिवीत जियेलें आदल्या तेंपार आनी आतांय. एकाचें सांगता, एकलो थियोदोसिस म्हणून आसलेलो, तो मोटवाशी, आनी ताणेन आपलें जिवीत इतलें एकसूरपणान सांगलेलें की ताचे सरशीं सगळ्यो ते मोटवाशी येवंक लागले. म्हणजे जाका हे भाशेन आपलें जिवीत देवा बरोबर सारूंक जाय आसलेलें ते भाशेन थंय ताचेशी येताले. हे 3ऱ्या 4थ्या शेंकड्यान घडलें. आनी ताचेशी येवन येवन तो मागीर ओराण्यांत गेलो. आनी थंयसर ओराण्यांत जेरुजलेम पळय आसा थंयसर ताणेन एका म्हणल्यार तूं दोंगरार थंयसर दर्या आशिल्ल्यो थंयसर ते रावंक लागले. आनी इतलो लोक थंयसर येवंक लागलो की ताणेन 2-3 इगर्जो बांदल्यो. कित्याक तरेतरेचो लोक थंयसर येतालो. लोक म्हणजे ते मोटवाशी. ताणें थंयसर देवाचें उतर परगटच्याक प्रत्येक लोकांक ताणें एक भाग एक मंदीर बांदलें आनी ते थंयसर मागणें करताले. पूण लोकांक खूब मदत करताले. जे कोण दुयेंत आसलेले तरेतरेची दुयेंसां जशे भाशेन जेजून ह्या बलितकारांक बरी केली, देंवचां तांचे वयले काडले, तेय जेजूच्या एकवटान तशेंच करताले म्हणून लोक खूब तांचेशी येताले. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सांगलें. पूण तो कितें म्हणूंक लागलो जाणें, सदांच फोंडाशी वचून तूं मरतले म्हूण पळयात, केन्ना मरण येतलें तें आमी नको, ताका लागून तुमी पातक करिनाकात. म्हणटच हे भाशेन मरणाचें चिंतून पातकान तुमी पडोवंक फावना म्हणून ताणें आमकां एक हुकूम दिलेलो आसा. आनी ते भाशेन तो जियेतालो. आनी एकलो भुरगो आसलेलो कार्तियर म्हणून, तो इंग्लंडाक आसलेलो. आनी तुमी जाणात कशे भाशेन इंग्लंडची चर्च ती स्टेट चर्च जालेली आसा. स्टेट म्हणजे एंग्लिकन्स ताका म्हणटात आमी. पूण त्या वेळार जे कॅथलीक आसलेले ते तांचे बरोबर वचन आसलेले, ते सारके न्हय म्हणटाले. पूण असल्यांक तांकां खूब मारहाण केले. ताका टावर ऑफ पळय हांगसर आसा लंडन ब्रिजाची, तातूंत तांकां मारताले. ताका कितें केलो, हो भुरगोच आसलेलो 30 आनी 6 वर्सांचो काजारी, तो प्रिंटींग करतालो. आनी ताणें थोडी पुस्तकां छापलेलीं हांचे विरुद्ध, ताका दाखोवच्याक हें तुमी करता तें सारकें न्हय म्हणून. ताका धरलो आनी ताका प्रिझांवांत घातलो. आनी बायल एक ताचे हाडली आनी तिचे कडेन सगळे गोठ आहा तितले काडले. आनी हाका आनिकूय बरोच मार दिलो आनी शेकीत ताका मारून उडयलो. गळो घातलो आनी ताचें सगळें आंगूच फोडून उडयलें, चिरलें आनी ताका हे भाशेन मारून उडयलो. पूण तो देवाच्या एकवटान आपलें जिवीत जेजूक भेटोवन हे भाशेन तो मेलो.
तर खूब पाटी अशें घडटा. तर आयच्या काळार आमकां खूब मारहाण करतात जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता आनी ताचे सुमूर्ती प्रमाणे आमचें जिवीत सारता. तर आमकांय ही गोठाय देवान दिवची म्हणून थोडो वेळ आमी मागणेंत रावया. आमच्या हात अशें उठीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आमी आजीर जावया. ताचें सगळें बरेंपण तो आमकां दिता तें पत्करच्याक सगळें आमचे भितर आहा तितलें आमची चिंतना भावना चाल जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सुट्टाना ताच्या नांवान तें भायर काडया. जेजू 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 हे भाशेन म्हणून पूण ताका आजीर जावन ताचेर आमी सगळें हें काडटा भायर आनी ताचें दोत्ता आनी तो आमकां सुटका दिता. ताच्या अमोलीक रोगतान तो आमकां पुसून काडटा, नितळ करता आनी ताच्या निर्मळपणांत आमी सगळें ताचें बरेंपण जियेता, अणभवता आनी दुसऱ्यांकूय तें दिता.